सोमारा सकाळी 8:45च्या सुमाराक पणजेच्यान बेती वचपी कुडतरी फेरीबोटीचे फॉरवर्ड गियर फेल जाले आणि फेरीबोट व्हावून मदीं घट जाली। फेरयेन सुमार 100 प्रवाशी आणि 25 दुचाकी आशिल्ल्यो। उपरांत दूधसागर फेरीबोट हाडून प्रवाशांक पलतडी पावयले, अशी माहिती ज्येष्ठ अधीक्षक विक्रम सिन्हा राज भोसले हांणी दिल्या। ह्या मजगती प्रवाशी मात सुमार 1 वर अडकून उरले। म्हयन्या भितर फेरी व्हावून वचपाची राज्यांतली ही तिसरी घडणूक आसा। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पॅसेंजर फेरीबोटीन जवळ 100 लोक चढले, 20-25 मोटरसायकली चढल्यो। जेन्ना रिवर्स घेताना फाटी घेताना फेरीबोटीचे गियरबॉक्स फेल जाले। करंटय आसता ह्या दिसांनी पावसाक लागून, ताका लागून फेल जावंक शकता, मेकॅनिकल फेल्युअर। आणि फेरीबोट पुलाच्या सायडीन ड्रिफ्ट जावपाक लागली। जेन्ना ड्रिफ्ट जावपाक लागली तेन्ना आमच्या स्टाफान नांगर उडोवन फेरीबोट स्टॉप करपाचो प्रयत्न केलो आणि फेरीबोट स्टॉप जाली। मेन टायम आमी दुसरी जी फेरीबोट चलताली दूधसागर फेरीबोट, त्या फेरीबोटीक सांगलें ताका ओडून मातशें रॅम्पाचेर हाड म्हणून। त्या प्रमाणे दुसरी फेरीबोट गेली जी चलताली फेरीबोट पणजे भितर रुटाचेर, आनी तेंच्यांनी ती हाडपाची प्रयत्न केलो। पूण फेरीबोटीची कॅपॅसिटी कमी असल्याक लागून आनी लोक जवळ 100 लोक भितर आसलो, गाडयो आसल्यो। दुसरी जी फेरीबोट ताका रेस्क्यू करपाक गेल्ली त्या फेरीबोटीचे गियरबॉक्स फेल जाले। मेन टायम आमी परत आमचो एक टग आसता कॅप्टना पोर्ट्साचो स्टँड बाय, ताका सांगलें की तुमी हे बेगीन या म्हणून। हितून एका वरान सादारण 9:45 सुमार तो टग येयलो। सादारण एक 45 मिनटां लोक फेरीबोटीन उरले आणि टग येवन मागीर ती फेरीबोट जी कुडतरी फेरीबोट जी व्हांवून गेल्ली आणि स्टॉप जाल्ली, ती फेरीबोट आमी व्हरून कॅप्टना पोर्ट्साच्या जेटीक लायली आणि लोकांक आणि 2 व्हिलराक थंय काडले। मागीर ती फेरीबोट घेवन हांगा आयले। मेन टायम आमी जेन्ना टग आपयल्लो तेन्ना रायबंदची फेरीबोटी आपयली, 2 इंजिनाची फेरीबोट। ती फेरीबोटी 9:45 त्याच सुमार येयल्ली, पण मेन टायम टगान फेरीबोट ओडून कॅप्टना पोर्ट्साच्या जेटीक लायली आणि सेफली सगळ्या लोकांक आमी भायर काडले। मेन टायम आमी जो रूट दोनूय फेरीबोटी पणजेच्यो ज्यो बंद जाल्ल्यो तो रूट रिस्टोर करपाक आमकां 11 जाली। आमी 2 फेरीबोटी धाडून मडगांव फेरीबोट आनी तिसवाडी फेरीबोट सादारण 11 सुमार पणजे भितर रूट चालू करप। आमी 9 हांगा रावल्ले, 5 मिनट आसता 9 हांगा रावल्लो हांगा। ती सायडीच्यान फेरी आयली पलतडच्यान बेतींच्यान, आनी ती फेरी व्हांवून वचूंक लागली। मागीर खंयची तरी दुसरी फेरी वचून तिका हाडली बरोबर 10 वरांचेर पावली, एका वरान। मागीर ती एक आयली, ती फेरीबोट बरोबर नाशिल्ली, ती पलतडी गेली, त्या लोकांक घेवन आयली, हांगा सोडले, आमकां घेवंक ना। आमी हांगा जवळ जवळ 2 वरां 9 to 11 2 वरां आमी हांगा आसा।